घरानो मानेस्तेन एलिसा डिसोजा, पॅट्रिक डिसोजा आणि वायला डिसोजा आणि कॉलिन आणि रायन तुमकां सर्वांकी बरें फेस्त मागता. हें तुमचें फेस्त, हें आमचें फेस्त तुमकां बरें करूं. विशेशतेन आमचो पात्रोन साविशेन पावल तुमकां बेसवानी बरोवन तशेंच तुमच्या कुटुंबादारांक सदांच राखोवन दी आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागून धाडून दी. हें आम्हा सर्वांचें फेस्त सर्वांकी एकवटान आनी एका कुटुंबान जी अशें तस जेजू आमकां कृपा दिवं दी. तुमी ह्या भुरग्याच्या फेस्ताचें खर्चेंपण घेतलां. तुमकां स्वागत करूंक आनी मान करूंक म्हाका ह्या भुरग्याच्या ह्या जागाक भोव संतोश भोगता आनी उक्त्या मनान म्हाका सर्वांक तुमच्या कुटुंबादारांक हांव स्वागत मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
जे कुटाम सांगाता मागता सांगाता रावता. मोगाचे न्हू, आज आमी आमच्या फिरगस कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमच्याक हांगासर जमल्याव. गेल्या 10 वर्सांतावन सोम्यान आमकां जायते बरेपण केलां. ताका उपकारी मनान आनी काळजान अर्घा स्तुती भेटोवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी जमल्याव. आमच्या फिरगजीचो पात्रोन विशेन पावल, दुर्बळ्यांचो फांत्याचो सुकूर, गरजेवंतांक बेतकाटी, रडतल्यांक बुजोवण आनी कंती दुकान सुस्कारतल्यांक मैपासी इश्ट. सदांच उक्त्या मनान ताच्या पांयातळी आयल्या भक्तिकांक तो देवाशी मजत करता. आमच्या संतान ताच्या भरपूर बेसावांनी आमकां भरला. ह्या फेस्ताच्या संभ्रमा बाबतीत वावर केल्ल्या समेस्ता पसत देवाक आज आमी अर्घा दितांव. हे मिसाचे पवित्र बलिदान आम्हा सर्वांचे जिविताचे बलिदान जावन दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, फेस्ता तयाराई जावन फाटल्या 9 दिसांनी आमी नव्याना मुखांत्र आत्मीक तयाराई केली. कोंबरीच्या आयतारा आमच्या फिरगेच्या भाव बांदवपणाच्या विशयान नियाळ आमी केलो. कशें आमी आनी वर्त्या मापान 26 फिरगेचे सांजे जावंक जाय म्हणलें आमकां लिसांव मेळ्ळें. कालच्या दिसा देवाचो शब्द संभ्रम करण, कशें देवाचो शब्द आमच्या जिवितांत बुन्याद जाता म्हणल्यार आमी समजलें. आज परत एक फिरगल कुटुंब जावन ह्या देव टेंपलांत देवान केल्या स्वरूपकारांक अर्घा दिवंक आमी आयला. फाटल्या 74 वर्सांचें जिवीत आमचें आत्मीक पयण्या फिरगजेंत हे कुटुंब जावन आमी जिवन आसल्याव, विशेश करून ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी आमकां देवान केल्या स्वरूपकारांक आमी सांगत म्हण अर्घान दिवया. देव आमचें सर्वस्व जावन आसा, आमकां रगता सांबाळटा आनी आमचो दुबळ्यांचो दोतोर जावन आसलो, मजत जावन आसा. विशय पालो मुखांत्र देवान आमकां हर एकल्यांक ह्या फिरगज कुटुंबा जिवितांत, वैयक्तीक कुटुंबा जिवितांत आनी आमकां वैयक्तीक जिवनांत देवान बेसावांक घाल्यात. फिरजेंत एलसीबाई आनी पॅट्रिका संगतान कुटुंबा सांगता एक जावया. देवान आमच्या फिरगजेचेर वतल्या सर बेसावांक आमी कलतेपणे अर्घात दिवया आनी हे फेस्ताचे मीस बेडोक आमी आमकांच आयती करया. तर मावून रावन आमी आमच्या पातकांचें दूख आमी धरया. फिरगज कुटुंबां जियेत आसतना, तशें कुटुंबां जियेत आसतना मनस्तापाक आमी कारण जाल्यार आमच्या वरवीं कुटुंबाचें आनी फिरगजेचें शांत वातावरण बिगडलें आसा जाल्यार पश्चात्तापावन देवा लागीं आनी भक्षणां मागया. परत ह्या येवक्रिस्त मुखांत्र पवित्रपण आपणावन देवाची खरी भुरगीं जावच्याक देवाची कृपा मागया. हांव पदकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा दारून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासून भगवा सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पद्वता देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन.
तुवें बरलोय. ताचे शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळांच्या गरजां पावोवंक आनी ह्या सारकी सेवा खातीर तुवें विंसलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मनियारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाळूंक त्याच बगेवन विशय तुज्या उमेदीन आमकां भर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सुरेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपले आवयची हक्का मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पत्काचे फरीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिरवी जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आऊक मेळटले. जो सरेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष भरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेर तसो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सस्मिकायेन समजोवन घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरोन वसाचो ना. भागार तुज्या पत्काचे फरीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचे उतार हे. स्तुति गा
सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वसप. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजा की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाचें न्हू, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्या तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारके जातल्या म्हूण जाणाव. मोगाचें न्हू, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतल्या. ताचे उपादेश पाळ ताका मानवता तसलें आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत म्हणून ताणें फरमायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. खोस ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. या वर्साच्या दबाजीक परबेच्या पिरजेंत रावल्ल्या मान्यस्त पॅट्रिक डिसोजा हाणें मुखार येवन पेटयल्ली वात याजकांक दिवन मान करीचें म्हणून उलो करता. सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसो. साम लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजालेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता असेंचे पर्यंत ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजालेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणाऱ्यांच्या पंगडाक आसतलो म्हणून लेखून एका दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत आनी जेरुजालेमा पाटींत गेली. 3 दीस उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. सिकंदरामध्ये बसून ताचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकले समेस्त ताच्या जाणटीक एक विस्मीत जालें. ताका तें पळयोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें?
तुजो बाप आनी हांव वडकन दितकीन तुका सोदून आसलें हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हण तुमी नेण आसल्यात. ताणें उलयल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नाजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काळजावन चियेलो, पूण ताच्या मातेन असो संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवयेन आनी प्रायेन भरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचो पात्रोन समिशन पावलाची वर्ती परब हांव तुमकां मागता. त्यात परबेच्या उल्हासान तुमी आसात आनी हे दीस तुमकां वर्तो जावन आसा. कित्याक आमी ह्या वर्ता कोवीड परिस्थितीन सयत हे फेस्त आचरण करूंक आमकां साध्य जाला. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, सांत जुआंव पॉल दुसरो 2001 वर्स इसवेच्या ऑक्टोबर 21 तारखेर ताणें एका काजरी जोड्याक इगर्जेच्या चारित्रेंत पयले फावटी भाग्यवंत म्हणून पासारले जावन आसात. आनी तांचें नांव अशें आसा, लुईस बेत्राम कट्रोची आनी मारिया कोर्सिनी. हे जोडे काजरी जोडे कित्याक हांकां भाग्यवंत म्हणून पासारले गे म्हळ्यार ह्या काजरी जोड्याक आसली 13 जाणां भुरगीं आनी 4थ्या भुरग्याक ती गर्भेस्त जाली. आनी ह्या 4थ्या भुरग्याक गर्भेस्ती आसतना तांचे ते जायते कश्ट आयिल्ले जावन आसात. कश्ट ते एगी तांकां सांगले जावन आसा, एकच भुरग्याक उरयजय या आवयक उरयजय. त्या देखून भुरग्याचें गर्भपात केलें जाल्यार आवयक उरयत आनी तेका भुरगीं तुमकां आसात. ह्या वेळा ह्या काजरी जोड्यान एकामेका सांगात उलोवन चिंतलें, आमी देवा लागीं मागल्यार खंडीत जावन देव आमी मागलें दिता आनी देवा सांगात आमी एक जावन रावया. आनी अशें ती मागण्याच्या जिनोसा गेली. देवा लागीं ताणें जायतें मागलें, आडदोस पडली आनी ह्या वेळार देवान तांचें मागणें आयकलो. आनी मागणें आयकून बऱ्या तरान ती प्रसूत जाली. 4 जाणां भुरग्यांची आवय ती जाली. आनी उपरांत तांच्या कुटुंबांत इतले मागण्याचे धर्मिकाय आसली गी. ही दोगांय आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देवा सांगता एक जावन वाडयतालीं गी. 13 जाणां तांची भुरगीं धार्मीक जालीं. आनी ह्या देखून संभाग्यवंत जॉन पॉल II आमकां सांगता, तांच्या वर्त्या जिवनांत हर एक लागीं एक नदर दिवचें एक कुटुंब ती रचूंक शकली. मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणें जावन आसा कुटुंबाचो स्वास. मागणें देवा आनी मनशा मदलें मोगाचें संभाशण जावन आसा. देवाचें हजरपण अनुभव करन ताच्या हजरपणांत हर एका घडये जिवचेंत मागणें जावन आसा. मागण्याच्या जिनसार आमी जियेत आसतना देवूच आमच्या संगता जियेता आनी आमचो संबंद बरो उरता. आयच्या पयल्या वचपान तुमी पळयलें जाल्यार एल्कानाक दोगी बायलो आसल्यो, हान्ना आनी पेनिन्ना. पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं पूण हान्नाक भुरगीं नासलीं. पूण एल्काना हान्नाचो बरो मोग करतालो, जायतो मोग तो करतालो. हान्नाक भुरगीं ना म्हणल्यार एक दोशी तिच्या मोतींत जायते खाताले. आनी ह्या देखून ती आपलो बरवसो साणिना. ती देवा लागीं मागता, सांगता देवा तूं म्हाका दितालोयच आनी दितालोय म्हण म्हाका कळीतच आसा. आनी ह्या देखून हान्नाक एक भुरगो फावो जाता. आनी त्या हान्नाच्या भुरग्याक वर्त्या तरान साम्बेल म्हणून ती नांव दितात. देव हान्नाच्या मागण्याक कान दिता. भुरगो साम्युएल तांकां जल्मता आनी ती म्हणटा, ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लें, सर्वेस्परान हांवें मागल्लें दिलें आनी सर्वेस्पराक आर्गां जावं म्हणटा. तिरासाणान मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार वर्तें निदर्शन जावन आसा ही हान्ना आनी तिचें कुटुंब. 125 वर्साच्या मंगळूर देशीच्या चुबलेवाक मुंबईचो कार्डिनाल हे बरी आमकां सांगता, कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं सांगता रावन मुखार पळयोवन तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं उलोवंक शकतीत तर आवय बापूय आनी भुरगीं
मुखार पळोवन ताच्या समोराच्या देवा लागीं उलोवंक शकती तर उपरांत एकामेकाक पळोवन ती उलोवंक शकताली। एखाद्या वेळा ती देवा लागीं उलोवंक शकनात, क्रमेण एकामेका सांगता उलोवणय तांचे बंद जातालें। आनी उपरांत मुद्दारून तो म्हणटा, हांवें म्हज्या जिवनांत अनुभव केल्ल्या प्रमाणे जे कुटुंब मागण्यांत आसा ते कुटुंब केदाळय विशेष आनी कठीण कश्टांत पडुल्ले ह्या संपडिल्ले हांवें पळोवंक ना। आनी तो म्हणटा एखाद्या वेळा ती संपडली जाल्यार त्या कश्टांतल्यान भायर येवच्याक देवानूच तांकां वाट उक्ती करून त्या वाटे चलोवन शबितान तिरसणेन देवाची वर्ती हातेरां ती जावंक पावल्यांत म्हूण तो सांगता। म्हज्या भाव भयणीनो, देवा लागीं आमी उलयता आसतना देवूच आमचे कडेन उलयता। नाजरेताचें कुटुंब आमकां एक आदर्श कुटुंब। जेजू, मोरी आनी जुजे हे कुटुंब कशें आमकां आदर्श जावन आसलें गे म्हळ्यार ह्या कुटुंबांत जायतो मोग आसलो। ताका वर्त्या तरान जेजूक ताणें मोगांत वागयलें जावन आसा। ह्या कुटुंबांत आमकां पळोवंक मेळटा मोग, मायपास, उदारपण आनी सेवेची ग्रेस्तगाय। संवसारीक ग्रेस्तगाय थंय नातली। आमी केन्नाय पळयना जेजूच्या जिवनांत संवसारीक ग्रेस्तगाय विशीं आमकां कांयच आयकोंक मेळना, पूण सर्गेची ग्रेस्तगायची जबरदस्त वर्तेपण थंय आमकां पळोवंक मेळटा। जेजूक जुजेन आनी मोरयेन वर्त्या देवबिरांतीन ताका वागयल्लें जावन आसा। आमी पळयता 12 वर्सांचो जेजू जावन आसतना टेंपलांत तो आसलो, टेंपलांत तो सुकोन गेलो। कितें जालें, तो त्या मातबाऱ्या सांगता वचोन वर्त्या तरान ताणें सांगलें आयकोन तांकां सवाल करून आसलो। नेणटो जेजू जाणटिकायेच्या आपल्या बुद्धवंतकायेन आनी शाणेपणान जायती बरीं सवालां तांकां विचारतना ते विस्मीत पावले आनी सगळे म्हणा लागले, हे खंय जावन हाका आयिल्लें जावन आसा। जेजू सुकोन गेल्ली कंत मोरयेक आनी जुजेक खंडीत जावन आसली। जेजू नाजरेतांत ताच्या वडिलांक खाल जावन चल्लो। आज आमच्या भुरग्यांक एक वर्तें निदर्शन जावन आसा। जेजू ताच्या आवय बापायक खाल जावन चल्लो मात्र न्ही, उपरांत तो प्रायेन भरता आसतना देवाक आनी मनशाक मानवल्ली जिणी जियेलो। हे आमी समजून घेवंक जाय बऱ्या तरान। देवाक आनी मनशाक मानवल्ली बरी जिणी तो दियेलो। त्या देखून ह्या कुटुंबांत मोगाचो, सोडधडीचो, सांगातपणाचो आनी बक्षणाचो वायन उणो पडलो ना म्हणयत। आमच्या कुटुंबांनी थोडे फावटी वायन उणो पडटा। कसलो वायन? मोगाचो, सोडधडीचो, सांगातपणाचो, बक्षणाचो, मायपासाचो, शांती समाधानाचो असलो वायन उणो पडलो जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी सयत विदोळी आराम जाता। आधुनीक कुटुंबाची परिस्थिती पळया मोगाचे न्हू। कोविड पिडेन आमच्या कुटुंबाचेर धाड घाल्या जायतो प्रभाव जाला। कितें जाला, आमच्या कुटुंबांनी मळणां जाल्यांत, आर्थीक समस्या वाडल्यात, कामां आमची आमी होगडोन घेतल्या, कुटुंबांनी भुरग्यां थंय तशेंच युवा जाणांतय मानसीक समस्या आज वाडल्यात। जायते जाणां कावन्सिलिंगा येतात। जायते जाणां म्हणटात आमची भुरगीं अशें नासलीं फादर, आतां अशें जाल्यान फादर। कित्याक मानसीक समस्या आमच्या कुटुंबांनी चड आनी चड आज वाडल्यात। मात्र न्ही, मोबायल आनी हेर सामाजीक ह्या माध्यमाद्वारे आमची भुरगीं आज आमच्या घरांनी थोडेपटी आसनात। मात्र न्ही, तांणी चड वेळ सोशल मिडियावर करशिल्ल्या वरवीं कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या सांद्या खातीर वेळ ना जाला। तशें आमच्या समस्या चड आनी चड उलबण जाल्यात म्हण आमी सांगेत। तर आमी कितें करयेत मोगाचें न्हू? लुकाचो एवंजेल 2 अध्याय 40 आनी 1 वळींत तुमी पळयलें जाल्यार जेजू लाजार मरण पावल्या 4 दिसा उपरांत पावल्लो। आनी थंय पावतना मोरी मार्था म्हणा लागली, जेजू तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतो नासलो। खंडीत सत तुमी म्हणशार आनी हांवें म्हणटा, जेजू थंय आसलो जाल्यार लाजार मरण पावतो नासलो। उपरांत कितें जालें आमकां कळीत आसा। जेजू आपल्या बापाची महिमा आनी पदवी प्रगट करच्या खातीर लाजाराक मरणांतल्यान उठयता। आज आमच्या कुटुंबांनी आमकां आयकोंक मेळटा, फादर म्हजो भुरगो बरो ना, म्हजो भुरगो हांवें सांगलें आयकना, म्हजी तूं कितें करता म्हण कळीत ना, हांव इतलें सांगता आडवटेन वता,
म्हजो घोव घरांत विदोळी करता, म्हजी बायल म्हाका विधेयपणांत चलना. आमच्या कुटुंबांनी समस्या सडल्यात. आमचे कुटुंब असे जाला कित्याक पादळ? आमच्या कुटुंबांनी असे कित्याक आयला पादळ? एकच एक जबाब आमकां मारता सांगली, जेजू तूं हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतो नासलो. जेजू तूं आमच्या कुटुंबांत आसलो तर असली विधवळी आमच्या कुटुंबांत येती नासली. जेजू तूं आसलो जाल्यार म्हजो भुरगो या म्हजें भुरगें अशें आडवट्याक वयता नासलें. तर आमी कोणा कडेन जाय आयच्या परिस्थितींत जेजूक आमच्या कुटुंबांनी आमी दवरी जाय. आनी जेजू थंय आसा, जे आमचे मागणे आसा, आमचे कुटुंब सांगाता आसा, थंय निसावन जेजूचें वर्तें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा, इंग्लिशान सांगचे जाल्यार रिटर्न टू द रूट्स म्हणटा तो. रिटर्न टू द रूट्स कित्याक तुमच्या बळदीक मागण्याच्या पळांत तुमी तुमची कुटुंबाची पाळां परत जिवी करूंक जाय. त्या देखून तो म्हणटा सेवेद्वारी तुमचे हात तुमी मेळे करात. तुमची काळजां मोग दिवन बुराक पडली जावं दी, मोग दिनासतना खाली उरची नाकात म्हूण तो सांगता. बाबा फ्रांसीस हरयेक लागीं म्हणटा वसा आनी एकामेकाच्या मोगान बरा म्हूण सांगता. ह्या दिशेन आमकां प्रेरणा दिवचो जावन आसा. हेच पिरगेचो पात्र संविशन पावल. संविशन पावलाक खंय दान मेळिल्लें? हे प्रेरण ताच्या आवय दान मेळिल्लें जावन आसा. ताची आवय विधव दुबळी म्हातारा प्रायर काम करना आपल्या भुरग्यांक ती पोसताली. भुरग्यांक पोसता आसतना तिका जायते कश्ट भोगताले. आनी ह्या वेळार संविशन पावलो तो तरणाटो आसतना तिचेर हांव पळापळ घेवंक पळयतालो जाल्यार ती सोडिनातली. कित्याक देवा सांगाता ती एक जावन आसतली. कश्टांनी आपल्या कुटुंबाक एक जावन तिणें दवरिल्लें जावन आसा. आनी उपरांत तिची दुबळीकाय पळोवन त्या सरकारान तिका जायते पयशे दिवंक चिंतिल्ले जावन आसा. हे पयशे दिवच्याक एका अधिकारीक थंय धाडिल्लें जावन आसा. ह्या वेळार तो अधिकारी थंय येता आनी तिका ते पयशे दिता आसतना ती म्हणटा म्हाका ह्या पयशांची गरज ना. म्हजे शेजारात एक घर आसा, तांकां जायते कश्ट आसात, हे पयशे तांकां व्हरून दी. आनी ह्या वेळार तो अधिकारी म्हणटा असली मनशां आसात की जायते पयशे तांकां दिता आसतना तांची दुबळी काय संपतारान आमी काडून उडय जाय म्हूण चिंता आसतना ती आनीकल्याच्या कश्टांक पावोवची मनशां आसात की म्हणून तो तटकलो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवनांत त्या विन्सेंट पावलान आपल्या आवयच्या काळजाचो मोग हेरांक दिल्लो जावन आसा. त्याचे सेवेचे जीवन तुम्ही जायते आयकले जावन आसा. आनी त्याच्या सेवे बरे जिवनांत क्रिस्ताच्या सेवेंत तो वांटेली जाल्लो जावन आसा. आमी कितें करूंक जाय? आमचे कुटुंबाक कशें आसूंक जाय? सामान्य रितीर जाणारी म्हणटा आमच्या कुटुंबांनी 3 हाडां आसत जाय. खंय खंयची हाडां गाय? आज दुकरा मासाच्या हाडां घे म्हणचे. दुकरा मासाच्या हाडां उपरांत आमच्या कुटुंबाक कसले हाडां जायचे म्हण आमी पळया. पयलें हाड जावन आसा मोतीचें हाड. ताका आमी म्हणटा इंग्लिशान स्कल बोन. स्कल बोन म्हळ्यार आमी बरें चिंती जाय. आमच्या मोतीन आमी आटाय जाय. आयच्या वचपान तुमी पळयलें जाल्यार मरियमायन सगळें तें चिंतून आटोवन आपल्या काळजांत जोगासणें दवरलें जावन आसा. आमच्या कुटुंबांनी बरें चिंतप आसा तर खंडीत जावन आमच्या तकली घटय आसा तर आमच्या तकलेची तिरासण आसा तर आमी मागण्यांत आसा तर तें हाड मजबूत तराचे आमच्या कुटुंबाक जाय जालें. दुसरें हाड जावन आसा जॉ बोन. पळय जॉ बोन म्हळ्यार हें ताका आमी म्हणटा तोंडा लागीं अशें तें हाड. हें हाड बरें आसा जाय आमचें. बरें उलय जाय आमी. हेरां सांगता बऱ्यान आसाचें. आमचें उलोवणें मोवळाचें मायपासाचें बरीं उतरां आमच्या तोंडा जावन आनी जिबे जावन वळा जाय. आनी ह्या वेळा आमची कुटुंबां बरीं जातलीं. आमच्या भुरग्यांनी शिकचें आमी उलयल्लेंच. आमी वायट उलयलें आमची भुरगीं तें शिकता. थोड्या भुरग्यांक हांवें कावन्सिलींग येता निसारच्या हे तूं खंय जावन शिकलोय? हे म्हजी मम्मा उलयता, हो म्हजो डॅडी उलयता. ते शब्द आमकां वर्णूंक साध्य जाता थोडे फावटी. मोगाचे भाव भयणीनो, आमचें उलोवणें मोळेचें असलें तर म्हणा लागली बरी माय पुता आमी तुका सोदता म्हण खळीत ना गे तुका कांयच ना. उपरांत थंयच्यान तेका आवय बापायन आपल्या भुरग्यां सांगता बऱ्या तरान उलोवन कुटुंबांत बरें उलोवणें आसा तर तें कुटुंब मजबूतायेन वर्तें जाता. आनी अकरेचें हाड जावन आसा फन्नी बोन. तितके खुशालाय आसा जाय कुटुंबान. जितके ह्युमर आसा जाय आनी दादोस काय आसा जाय. एकामेका सांगता उलयता आसतना सिरियस जावन आमी उलोवंक आमी काय इस्कालचे एग्जाम बरोवची न्हय.
आमच्या कुटुंबाने आमी उलयता आसतना एकामेका सांगता खुशालायेन उलयता आसतना जायती दादोस काय जाता भुरगीं आमची भायर चड रावच्या बदलाक आमच्या घरा धांवन येतालीं. एकलो पर म्हाका म्हणटालो फादर आमच्या भुरग्यांक सांगता आमी बरें करून उलयलें जाल्यार ती घरा धांवन येतात. म्हजे भुरगे घरात धांवन येतात. दोतोन जावं दी कॉलेज जावं दी घरा केदाळे येवचे म्हण पळयतात. आनी असलो चिनो असो आमच्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळचें मोगाचें न्हू. तर आमी कितें वांटून घेवचें कुटुंबांत माय मोग बरो नोमच्या मापाचें जिवीत. कुटुंब म्हळ्यार कू म्हळ्यार कुमो करचें, टा म्हळ्यार टायम दिवचो, वेळ दिवचो, मा म्हळ्यार आमी मागण्याद्वारे देवाक आनी हेरांक मानवोवची जिणे जिवोवचें. तर आमी आमचें मागणें म्हणलें बीग एका वर्त्या साव्या तरी सकाळीं उक्तें करया. सांजेर बोन करचें म्हण कांय गरज ना. उक्तें तर येत आनी एक दोळ न्हिदताना बोन केलें जाल्यार व्हड न्हय. तर उक्तें केलें तें बीग सांजे म्हणसर उक्तेंत आसूं दी आनी त्याच मागण्याचे चिनोस आमच्या कुटुंबांनी आमी जेवया आनी मागण्याद्वारे आमची कुटुंबां बरीं करया. तुमकां सर्वांकी बऱ्या कुटुंबाच्या जिविताक आपणे दिवन देवाची विस्तार आशिर्वादान तुमचेर मागता. आमेन. दयेकन उबे रावया. आतां आमी आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सौर पदवेदार बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सम्या तो पवित्र दीर्घ विसां पावलो. आमकां मुर्येतावन जल्मलो. पोंस तांणी कस असले ताका कुसाद रडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसरे सेमानंद परतून जिवांत जालो. सर्गार चडलो. सौर पदवे देव बापाच्या उज्या बसला. तेंच्या जिव्यांनी मेल्ल्याची मुसीबे करून येतालो. सदमंता पवित्र आत्म्याक कतली पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षाणी कुडीचें जिवनपण सत्सजें दिवी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताची भुरगीं जावन आसता आमच्या गरजांनी पावोवन आमच्या मागण्याक कान दिता. ताचे उतार अमर तेन्ना आमच्या जिविता उजवाड आनी आदार. ह्या पातयेणेन आमची मागणी बापाक उबारुया. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. अख्खे पवित्र सभे पसोत मागुया. आमच्या पाप सैबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणीक तांच्या वावरांत पवित्रात्म्याचे सक्तेन भर. तांचे सेवेंत तुजी निरंतर कृपा तांचेर दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर मागुया. आमचो फिरगस याजक बाप राजेश प्रसन्ना हांकां सदांच राख आनी सांबाळ. आमचे फिरगसेंत भाव बांदावपणाचो स्पिरीट चड आनी चड वाडून दी. हे खातीर फिरगस गवळीक मंडळी सवे सेवा दिवच्या सर संघ संस्थांकी आमी सर्वांनी सहकार दिशे एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या प्रायेस्त आनी पिडेस्त भावा भयणी खातीर मागुया. तांकां फावो ती जतन हुस्को लाबून दी. तांची सेवा साकरी करतल्यांक तांच्या त्यागा आनी साक्रिफिसाक हजार वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यां आनी युवा जाणां खातीर मागोया. तांणी आधुनीक कुशालयेक आनी माध्यमांच्या वोस्याक बली जायनाशें तांकां सांबाळ. तांणी उतरान आनी नडतेन हेरांक देख जावन क्रिस्ती मोलांनी वाडच्याक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फुडें हाती घेवच्या फिरगजीच्या प्रमुख कामां खातीर मागोया. फिरगजीचो अमृतोत्सव संभ्रम आनी दानीन दिल्ल्या जाग्यार हातीक घेवंक चिंतले येवजण शाबीत तरान पोंताक पावोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या फिरगजगारां पासत आमी मागता. तांकां तुजे मोवाळ नदरेन राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत जैत दी. सदांच आमचे दानी आमकां पाठिंबो आसून तांच्या उदार मोनाक फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. जल्म दिसाच्या अमृतोत्सवाक काणीक जावन पेस्त करच्या पिरशेंतीच्या कुटुंबा खातीर मागता. आवयन केल्ल्या त्यागाक आनी साक्रिफिसाक
मनान घेवन देवान दिल्ल्या देण्याची उपकार स्तुती जावन फिस्त संभ्रमच्या ह्या कुटुंबाचेर बेसांवांचो शिवोर वोत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. देवा दिन सांद्या खातीर मागोया. कश्ट आनी वावटिनी ही फिरगस बांदून हाडून देवाचे घरी पावुल्ल्या सर फिरगसगारांक ससनाचो विशेव लाभय. आमकां सेवा दिवन सर्गी दायसी जाल्ल्या सर येसाकांक तुज्या विशेवाच्या घरी आसरो दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. मौनपणी आमचे कास गरजो बापा मुखार हाडया. भोव मोगळा बापा, तुजे समोर दवरली आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर संपूर्ण विश्वास दवरूंक आनी ते पाळण बरवसाचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. हे मागणी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. घे बापा पावन कर, घे बापा घे तुझं, घे बापा पावन कर. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें इंसा म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्य बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या लेक्या पवित्र विचारावा सर्वस्वर मानून घेऊ. भो पवित्र बापा,
जेजूच्या मरण आणि पुन्हा जिवंतपणाचे हे बलिदान तुका भेटवून भाग्यवन विशयन तुझ्या कृपेन आपण दिसपडे जेजू संगता मरून ताच्या पुन्हा जिवंतपणाचा भागीदार जावंक पावलो. यस बलिदानाच्या बळान आमचे जिवीत तुका मानता तसे समर्पण जावन दी म्हणून आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सबुतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. विशय तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परसंभ्रमूक तुझ्या पवित्र सभेतून फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां आदार दिता. ताचे शिकवण आमचें गिन्यान वस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमी आमकां तूं सांबाळताय. देखून सगळ्यांच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमे निरंतरी संत संत तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी ती रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र म्हज्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्र रूप जाता. उदक दिता नसतें ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवण करच्याक एक खास पद तुजो मैता साय. देखून बापा कालचेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटवच्याक आमी हाडल्यान जे देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्या तूं पवित्र कर. ताची साधना पळोवन आमी हो संस्कार सांबाळता. तो परत दिन जाले त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेश घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण दत्तस ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेश घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेश मनशां पासत ते वारोरतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Povertă să găd părgăciovia. बापा आमच्या सोडण्यापासत तुझ्या पुतान ससल्या कष्ट मरण असो ताच्या आनंद बरी पुन्हा जिवंतपण असो
आनी सर्गात चडण्यास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी खालसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागाळ जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक उड आनी एक आत्मो जावंक तूं आमकां निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी असे देवाचे माये भोव भगवंत हांव खार मरयेच्या तुज्या भगवंत दमदताच्या आनी वैभवी रसक्सेंच्या आनी समेस्त भक्त सांगता समिशन पावला सांगता तुवें विंचून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विणणचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा, हे भली वरी आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरी सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे संगती ह्या संवसारांत वर्सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे विजर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कणवळे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागातीन ह्या संवसारार अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राजांत गे थंय आमी तुजी महिमा भोगोवंक ससनाक दादोशी जातली म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामीन आमकां आमच्या सुपुत्र आनी बापा लागीं मागो शिकयला त्या मागणेन आटपून आसा कितें आमी जावन आसा आनी कितें आमी जावंक पावता. स्वाम्याच्या खाकूर तुजेर कल्तीमान घाल कुटाम जावन सांगात आमी मागया. आमच्या बापा श्रीगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भक्तिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळ पुरो दिनाका. सर्वेस्परा सर वायटान ते आमकां निवार दया कन्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानात तिरेकतनाक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवडके चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यात सो एकामेका शांती पाठोवया. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकू
हो जावन आसा जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयली पातकी आमी सर्वां सुभागी सम्यान तुमचे भितरेंची म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली मोचे दये काळजान मोच्या सदा रावोगे तूं सोम्या मोचो आदार तुजे लागीं धांवून येता तुका देव दाता देव हांव जाता सदांनी बीन सदां जियेता जेजूये मोचे दये काळजान मोच्या सदा रावोगे जेजूये मोचे दये काळजान मोच्या सदा रावोगे तूं सोम्या मोचो रसना तुजे लागीं धांवून येता सगळी काळ तुजे स्वीकार करून सासवी जिणेक वांटेली जाता जेजूये मोचे दये काळजान मोच्या सदा रावोगे जेजूये मोचे दये काळजान मोच्या सदा रावोगे तूं सोम्या मोचो स्वार काळोखांत धांवून येता तुजे थंय रावता आतां आनी सदां गावून तुजी महिमे गिता जेजूये मोचे दये काळजान मोच्या सदा रावोगे जेजूये मोचे दये काळजान मोच्या सदा रावोगे आमी बावोरता गर्गांची गीत संतोषान गायता तुजी परी जावूं काशीता तुजी वाटी सोलो मीठ काढता अर्गा 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 जेजू तुका संतोषान आसा हसून गायता तुका स्वादिसया मोगादया रावतो आमच्या काळजान गोड्या बऱ्या इश्टा कर्या राजवत्सलय जिणी भोव मोगाळ बापा सगळीं सवडो आमी घेतला ह्या उंड्याच्या गटायेन सगळींच्या मार्गार आमी तिरायेन फुडें वसोंक तुजे दूत आमकां जतनाय राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव भी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो
सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा मोगाचनो देवाक अर्गा आज आमी दिवंक फावो साविशेन पावला मुखांतर ताणें आमच्या फिरगेजेंत केल्ल्या सर्व बरेपणा पासत साविशेन पावलाक सदां मान आनी त्रिएक देवाक सदां आराधन आनी स्तुती फावो सर्व फिरगजगारांक सैर्यांक परगवांत आसच्या आमच्या फिरगजगारांक हांगा हजर आसच्या याजाक भावां तर्फेन संतोष भरीत फेस्त मागता साविशेंत पावल आमचो शारोती तुमकां सर्वांक दाराळ आशिर्वादांनी शांती समाधानान नेटोवन दी म्हूण मागता आयच्या दाबाजीक फेस्ता दिसा प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाप रोनाल्ड फर्नांडीस अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाप रिचार्ड क्वाड्रस कापुचीन हांकां सर्व फिरगजगारांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आज आमचे सवें आसात उडपी वाऱ्याड्याचे विगारवार उडपी दिएसचे चान्सलर तशेंच वाऱ्याड्याचे याजक हेर वाऱ्याड्याचे याजक तुमकां सर्वांक आमच्या संतोशांत वांटली जावन आमचे पासत मागिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा आमचे सांगाता आजार आसात ह्या फिरगेजेचे आदले विगार बाप नॉर्बर्ट बाप रोनाल्ड फर्नांडीस बाप लॉरेन्स डी अल्मेडा आनी तशेंच बाप रॉन्सन्स डिसोजा आमच्या ह्या संतोशांत वांटली जाल्ल्याक तुमकां सर्व फिरगजगारांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावडता बाप प्रितम आसो हे आमच्या फिरगज फेस्ताक साबार वावंट आनी मिनेत तांणी घेतल्या तांचो सहकार आनी पाठिंबो म्हाका सदांच मेळोन आसा तांच्या सेवेक सर्व फिरगजगारांच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या वर्साच्या व्हडल्या फेस्ताच्या पिरजंतेक रावून आमकां बरो सहकार दिल्ल्या श्रीमती एलिसा डिसोजा आनी कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांच्या नांवे आमी मान करूंक तांकां आमकां संतोश भोगता हांव उलो दितां आयचो प्रधान याजक मानादीक बाप रोनाल्ड फर्नांडीस हांणी मुखार येवचें आनी मानाची वात दिवन पिरजनीक मान करचो हाजर जाल्ल्या सर पाद्राबांच्या नांवान आनी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तुमच्या विगार बापाक फादर राजेश प्रसन्ना तशेंच फादर प्रितम हांकां आमी बरें फेस्त मागता ह्या फिरगेजेंत एक वडी तरान समेस्तां सांबाळूंक आनी तशें मात्र न्हय आमच्या सगळ्या वाऱ्याड्याच्या सर्व वावरांत तांचो मोठो हात आसा आनी हर एक आमच्या गरजांत ते पावतात त्या दोगांय पाद्राबांक बरें मागच्या वेळार सर हजूक्रॉस मेळ्याच्या सर पाद्राबांक बरें फेस्त मागता आनी आमकां समेस्तांक विशन पावल सदां सांबाळून दी आनी आपल्या एकवटान गोपांत सांबाळून दवरून दी म्हणून आमचें मागणें समेस्तांक देव बरें करूं आमी तुजी स्तुती गाव तुका वाकणटा उपकार तुजो वाकणटा वर्गा पाडयता साविशेन पावला जाव महिमा तुका हर एक दिसा राखंका जियेन पयणाच्या दी आदारांका सोन घालिनाका हात धरून चलय आमकां वाटेन चडीच्या
आमकां सोड घालिनाका हात धरून सगळे आमकां वाटेक सर्गेच्या आशीर्वाद दी आमकां आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे